चेयरपर्सन सर बैकग्राउंड हो गया वर्षा आमच्या भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पुढाकार घेऊन नक्कीच जाहीर करणं दोनशे सत्तर सुंदर आणि पर्यटन मंत्री आणि सगळे मान्यवर या प्रदर्शनाची पाहणी करतात. हे प्रदर्शन पेडण्यां, फोंड्यां, मडगांव, काणकोणा अशें आयोजीत केल्लें आसा आनी त्या अनुशंगान बरोच प्रतिसाद आमकां मेळटा. गोंय सरकारचे माहिती आनी प्रसिद्धी खातें हांच्या तर्फे आयोजन केल्लें आसा प्रदर्शनाची पाहणी केल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पत्रकारांक मार्गदर्शन हाचे विशीं ब्रीफ करतले. सगळ्यांक विनंती आसा बोवाळ करचो न्ही. प्रदर्शनाची पाहणी सगळ्यांचे मिडिया भाव आसा तांकां Partition Swaras Day Remembrance Day for दर वर्सा 14 ऑगस्ट ह्या दिसा विनंती आसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आजच्या या पार्टिशन डे च्या निमित्तान जे एक्झिबिशन भरयल्या तेका लागून हांगा उद्घाटन करपाक आमच्या मदीं गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे, पणजेचे मेयर श्री मंजुनाथ हांगा उपस्थित आसा आनी उद्घाटन जाल्लें आसा. हांव सगळ्या मानेस्तांचे हाचेर स्वागत करता. हांव मागता मुख्यमंत्र्या लागीं तरी ह्या वेळाचेर 2 उतरां सांगची. भारत सरकारने आयोजित केलेल्या ह्या पार्टिशन हॉलिडे विभाजन विभीषिका दिवस हो ऑब्झर्व करता लोकांक माहिती मेळची की 14 ऑगस्ट 1947 या देशाची फाळणी जाल्या उपरांत इंडिया आणि पाकिस्तान लोकांना कशी परिस्थिती त्या वेळार पाकिस्तानात रावपी लोकांची आयली ते कळपा खातीर मुद्दाम म्हणटा. कारण ज्या वेळार ह्या देशाची विभाजन जाले इंडिया आणि पाकिस्तान म्हणून त्या वेळार पाकिस्तानात असलेले हिंदू हे मोठ्या प्रमाणात भारतात तांकां धांवून घालचे म्हणून थंयसर आशिल्ल्या बाकीच्या पाकिस्तानातल्या देशांतल्या लोकांनी ज्या पद्दतीचो अहंकार चलयलो आणि थंयसर आशिल्ले सगळे हिंदू लोक हे जे आपल्याक ट्रेन मेळटा चलत गाडी मेळटा त्या पद्दतीन ते येवपाक लागले. तांचेर कशा पद्दतीन हाल अपेक्षा कशा पद्दतीन खुली हल्ले आणि कशा पद्दतीन ते त्या त्रासांतल्यान गेल्या हे दाखोवपी हे एक्झिबिशन आसा. हे एक्झिबिशन इतक्याच खातीर मी मुद्दामून हे ऑब्झर्व करता विभाजन विभीषिका दिवस ऑब्झर्व करता आसतना लोकांक त्या दिसाची याद उरची. कारण ह्या देशाचे स्वातंत्र्य हे आमकां फुकट मेळूंक ना. ह्या देशाच्या स्वातंत्र्य वीरांनी ताच्या खातीर आपले प्राण अर्पण केल्याच. पण त्याच बरोबर कितल्योश्यो अश्यो फॅमिलीज आसा की तांच्यांनी पुराय म्हणजे तांची फॅमिली बी जी आसा पयली ह्या विभाजनान तांची फॅमिली नाशिल्ली. तातूंतले कितलेशेच जाण आपले घरदार बाकीचे सगळे सोडून
ते भारत देशात करूंक जाय आणि ते आम्ही जेव्हा म्हणता की हांगासर भारतात रावले पण बरेच जण भारतात रावल्या उपरांत तांकां ह्या देशाची सिटीजनशीप ही गेली 60 वर्सां 70 वर्सां सिटीजनशीप मेळूंक नाशिल्ली. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी हांच्यानी जेन्ना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हाडलो आणि थंयसरले जे पाकिस्तान अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हांगासरले जे हिंदू आसतले कॅथलीक आसतले सीख आसतले इसाई आसतले हे जे सगळे लोक जे या अफगाणिस्तान पाकिस्तान आणि बांगलादेशांतल्यान भारत देशात येयले भारत देशाचे रहिवासी जाले पण तांकां इंडियन सिटीजनशीप मेळूंक नासली त्या खातीर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हाडून तांकां नागरिकत्व दिवपाचें काम हे जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते मोदी सरकारान केलें. म्हणून भारताक स्वातंत्र्य मेळयलें पण तेचें पार्टिशन जावन सुद्दां जे पाकिस्तानांतल्यान भारतात आयिल्ल्या लोकांक म्हणजे 70 वर्सां तांकां पारतंत्र्यान रावचें पडलें तांकां इंडियन सिटीजनशीप नासतना रावचें पडलें आणि ते काम माननीय मोदी सरकार हांच्यांनी केल्लें आसा. आयचो पार्टिशन हॉरर रिमेंबरन्स डे हांगासर एक्झिबिशन हे आमच्या नव्या पिढयेक नव्या म्हणजे भुरग्यांक कळचें म्हणून हे पार्टिशन हॉरर रिमेंबरन्स डेचें एक्झिबिशन आसा. कारण तेद्या वेळार पाकिस्तान सोडून येता आसतना तुम्ही जर एक पिक्चर पळयत जाल्यार आयजूय बी आंगार कांटो येता. गेल्या 75 वर्सांच्या पयलीं ज्या पद्दतीचो अत्याचार त्या लोकांचेर जाला ज्या पद्दतींतल्या त्रासांतल्यान ते ह्या भारत देशात तेंच्यांनी कमीच केलो त्यांच्या पूर्ण कदाचित थोड्या जाणांची पूर्ण फॅमिली ही त्याच हालच्या म्हणजे थंयसर येताना तेंच्यांनी मारून उडयली आणि वेगवेगळे त्रास तांच्यांनी सहन केल्ले आसा. स्पेसिफिकली थंयसरल्या पाकिस्तानी नागरिकांनी म्हणपाक काय हरकत ना कारण तांकां ते पूर्ण देश हो तांकां मुस्लीम कंट्री जाल्लो जाय आशिल्लो आणि मुस्लीम कंट्री जाल्लो जाय आशिल्लो म्हणून हिंदूंचे सिखांचे क्रिश्चनांचे तांच्यांनी अत्याचार करपाक सुरवात केलो आणि ते याद उरचे म्हणून विभाजन विभीषिका दिवस किंवा पार्टिशन हॉरर रिमेंबरन्स डे हे एक्झिबिशन हांगासर आज लायला. हांव गोंय सरकारच्या वतीन हे एक्झिबिशन आयच्या लोकांनी किंवा आयच्या तरणाट्यांनी मुद्दामून पळोवचें आणि हो दीस विसरचो न्ही हो दीस कायमचो आमच्या स्मृतीत उरप हे तितकेच गरजेचें आसा. आमी जेन्ना म्हणटात की 15 ऑगस्ट आमचो देश स्वतंत्र जालो 15 ऑगस्ट आमी सगळे जाण व्हडा उमेदीन मनयता तिरंगो आमचो लहरयता पण हे करता आसतना सुद्दां ह्या फॅमिलीचे सॅक्रिफायस हे सरोदी जशें आमी स्वातंत्र्य सैनिकांचे सॅक्रिफायस आमी सातत्यान याद दवरता तशें हे सॅक्रिफायस जे आसा ह्या फॅमिलीचे सॅक्रिफायस हे आमी याद दवरप सातत्यान गरज आसा आणि तांकां जर खरो न्याय तेन्ना मेळ्ळो जाल्यार सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हाडल्या उपरांत तांकां खरो न्याय जो आसा हो मेळ्ळो. परत एकदा म्हणजे भारत सरकार आणि गोंय सरकार ह्या दोनूय गव्हर्मेंटाच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या ह्या पार्टिशन हॉरर रिमेंबरन्स डे आज हे एक्झिबिशन सगळ्यांनी मुद्दामून पळोवचें एक तुमच्या लागीं मागता. देव बरें. काल हांव म्हज्या दिल्ली विजिटीत पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी आनी आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांकां मेळ्ळा. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या विकासाचेर तांच्या कडेन चर्चाय जाली पॉलिटिकल इश्यूचेरूय तांच्या कडेन चर्चा जाली. विशेश करून नड्डाजी आज एट प्रेझेंट देशाचे हेल्थ मिनिस्टर आसा. आमच्या बांबोळे हांगासर 200 सीट आसा आमी 50 सिटाक एडिशनल प्रपोजल घालिल्लो तो खूब दीस जालो पेंडींग आशिल्लो आणि ताकाच लागून तांच्या कडेन डिस्कस केलें. तांच्यांनी सांगलां की तो एक्सपर्टायट करून ह्या वर्साक जाता काय कितें हें पळयता म्हटलां. म्हाजोय फोर्स तो आहा की ह्या वर्साक तें जावचें जेणे करून गोंयच्या एडिशनल 50 भुरग्यांक MBBSाक एडमिशन मेळटलें. दुसरी गजाल हांव मानाची होम मिनिस्टर तांच्या कडेन डिस्कशन केल्या उपरांत तांकां गोंयांत आमचें म्हजें घर आणि आमचे वेरियस गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसा वीच इज इन लायन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. म्हणजे पर्वरी टावन स्क्वेअर आसतलो छत्रपती शिवाजी महाराज फोर्ट आसतलो असे वेरियस प्रोजेक्ट जे आसा तांचो फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर तांकां इन्वायट केलें. तांच्यांनी 10 सप्टेंबर म्हणजे चवथ सोंपल्या उपरांत 10 सप्टेंबराच्या उपरांत एक व्हडलो कार्यक्रम करून आनी त्या कार्यक्रमाचो फावंडेशन स्टोन घालून अशा पद्दतीन एक गोंयांत वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचो फावंडेशन स्टोन जे आसा घालून कामाची सुरवात केली.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.